भगीन कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळींची पेटवणी येजेजूच्या दैवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी काम आनी कश्ट आमच्या पथकाच्या परीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोवपवीत सक्रामेंतान तुवें तुका कळ नासतना भेटोवच्या समय स्थिराद्यां पासत बागेवन तांकां मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलांच्या इराद्यां पासत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले इराद्यां पासत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजेजूच्या भोव पवित्र काळजा येजेजूच्या देव काळजा तुजें रास येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर पथकां शिक्षा मापी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सुमया जेजू तुज्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप साहेबाक जात ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां. वर तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निश्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दिसती साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कोड तुज्या हातांत दितां. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकाच्या परीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या खुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हजी पथक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकान हांवें पडना जावच्याक तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पथक्याची काकुळट कर म्हाका पथक्याक बक्षी. भवार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवतेन ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत म्हणटां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापींग केल्यांत. तूं फटयनाय ह्या पटवून पडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पथकांचें बक्षाणें आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक झूक जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर अस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो आपारिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरस्त प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातळ करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण थीर निश्चय करतां. आमेन. म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्तानी वस्त म्हणल्या बरी. सुमयेच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मरये कृपेन बरले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव स्तीम पॉलच्या कुशीन जेजू. आबळे सुमयाची साकर नमान मरये कृपेन बरले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव स्तीम पॉलच्या कुशीन जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरये कृपेन बरले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव स्तीम पॉलच्या कुशीचें जेजू.
बघेवंती देवाचे मयां पासो विनंती कर. प्रार्थुया येसुमिया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवणपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दरबुड्या म्हज्या रकण्या सर्गिंदयेन म्हाका दिल्या तबेन म्हजी मोतूस वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सस्नसो विशयो दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधानान ते विशयो घेवन दीत आमेन. सतमंतां देवाक स पदधरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्रात्म्यारी गर्भे संबलो अहंकार मर्यादान जल्मलो 5 पेतकाळ ताणें सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलोन ताका नेकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सरकार सोडलो सरपत्या देवपाच्या उजव्याक बसला तें तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पतकांचे बक्षाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीम पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीम पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीम पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तशात आनी सदां सर्वदा आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर समी दिसो म्हळ्यार मागतना रगत गमयता. दुसरो मिस्तेर समिया दिसो खांब्याक बांदून झरबदनी मारतात. तिसरो मिस्तेर समिजेच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट संसितात. चवथो मिस्तेर समिजेचो कालवार पर्वत पर्यान कुरिसोन वयता. 5सो मिस्तेर समिजेचो कुर्सार उमकळोन आपले माये मुखार प्राण करता. आमच्या पासर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम पापयां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव अस्तीं पॉलच्या कुशीचें दिसो. भगवान मर्याद वचमे आम
च्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक तसा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या आजीस आमची बदकां आमकां बक्षी एमकोणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्या सडकण तुजी काकृतीची अतिरसण्या सर्गावून पावय नमारणी काकृतीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरोशा तुका आमी उलो मारतां आमी परदेशी वेची बळकां या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करतां तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळे मोगाळी दुलोबी अहंकार मरये भाग्यवंती देवाची मया पासो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्या आमच्या खातीर बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका वर्णन गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कापी लिस्ट दवरिजे हांगा दिसपडटा लिस्ट घ्या. वार्षिक फेस्ताक तयार जावन 9 दिसाच्या नव्यानं आमी कालच्या दिसा सुरू केलां. आज दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानं आमी आशा करता. ह्या दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. रे ती लिस्ट दी रे. आज नव्यानाचो दुसरो दीस विशय. आयच्या दिसा ही वजन कुटुंबाची ग्रेस्तकाय. कुटुंबांत शेगुणी जिवीत ही वजनाचें जिवीत जैताचें करता. सांजूद ही वजनाचो शरोती म्हणलो संदेश आज आमी नियाळतना
ही वजना खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागे ही वजन असो पात्रोन सांजुता देव तांचे पासून विनंती करून दी तांकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणें जावं दी आनी मिसाचें बलिदान भेटयतात मनादी बाप जॉर्ज क्रास्ता एसवीडी किरें घराचे सुपिरियर तांच्या तेसांवा खातीर तांचे हृदया खातीर तांचे बसोती विशेष करून आमी मागया हेजे दिसा अर्गान तेसांवा पासून मीस भेटयता बऱ्या भलायके खातीर फिलीप नेरी सेरावो आनी कुटुंब आयसी कॉलनी मुंबय तशेंच अर्गानी तेसांवा पासून मीस भेटयता प्रकाश मेल्विन मनीस आनी कुटुंब मुडबिद्री इस्रायल अर्गानी तेसांवा पासून विशेष करून मीस भेटयता जिविताची कृपा सदांच फावो जावच्याक डेझलिन फर्नांडीस मंगळूर फेस्त मीस भेटयतात आयच्या दिसा जेसन डेल्सिया आनी जूड जोई सल्डाना पवित्र काळ जवळो तांच्या इरेद्या खातीर विशेष करून मागया साजूद आमारी फलाबलेल्या बऱ्यापणाक अर्गासान भेटयतात जोसेफ लुसी सल्डाना पवित्र काळ जवळो रोनाल्ड मेंडोन्सा बेळवाई जुलियट सिक्वेरा मुक्का फ्रांसिस आनी एलिझाबेथ डिसोजा नित्यादर नगर एरिक डिसोजा किन्निगोडी अनिता कोरेया उडपी प्रत्येक तेसांवा पासून मीस भेटयता राहुल जाक सिक्वेरा नित्यादर वडो फ्रोस्टर ईशान डिसोजा नित्यादर नगर तांचे हृदय बसोत आमी मागया देवादीन बॅप्टिस्ट आनी तेरेसा सिक्वेराच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता सिल्वन सिक्वेरा पवित्र काळ जवळो देवादीन प्रिसिल्ला पिंटोच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता डॅनी पिंटो पेरमुदे हे सर्व हृदया पासून मागया मासा मिस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मुखार भावानो आनी भयणीनो आनी सांज तुज्या भक्तिकानो आज आमी हांगासर ह्या वेदी भोंवून एकठांय जाल्या जेजूच्या बलिदाना वाटेल जमच्याक आज आमी प्रत्येक जावन नियाळ करया ही वचन कुटुंबाची ब्रेस्त काय खंयसर ही वचन आसात थंयसर जीव आसा खंयसर ही वचन आसात थंयसर ब्रेस्त काय आसा आमच्या कुटुंबांनी एक इवजन युवक आसा तर ते कुटुंब जिवाल जाता आमच्या कुटुंबांतली भुरगीं आयची भुरगीं फाल्यांची इवजनां फाल्यांची भुरगीं फाल्यांची इवजनां परवांची पवित्र सभा त्या देखून आयचे इवजन परवा आमची पवित्र सभा जावन आसा आयची आमची पवित्र सभा जावन आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार हे इवजन आमचे पवित्र सभेचे कामे जावन आसात आमचे पिरगेची कामे जावन आसात आमच्या कुटुंबाची कामे जावन आसात त्या देखून त्या आमच्या युवजना खातीर आमचो सांगात गरजेचो तांकां सारकी दिशा दिवची आमचे काम जावन आसा आमचे कर्तव्य जावन आसा नंतर ते वेगवेगळ्या वाटेक वयताले ते आड वाटे वयताले आमच्या कुटुंबांत आनी देवाच्या मोगात पयस वयताले त्या देखून म्हज्या बोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमच्या सर युवजनाक समी मुखार आमी हाडया तोच सर्वेस्लो देव आमच्या सर युवजनांचेर आशिर्वाद केलो दी तांकां जाय जाली जाणवाय मोदीक समजून दिवन दी आनी देवाच्या मोगान वाडोवन जाय करपाक तांकां देव दिवन मागया ते पवित्र बलिदान पवित्र भेटमच्याक आमकां आमी तयार करया आमचे सर पातकां आमी ओळखून घेवया संगत आमी म्हणया हांव पातकी देवा आणि तुमकां बाबेन
म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडाल सारून वायट धरणाने बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पुस्तक बघून सदां संकार मेरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदा देव आमची खाकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा धर्मदर्शान जोता देवाच्या वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्याय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धरल्या जेजू क्रिस्ताक प्रवर्तन म्हणून घेवंक तुका वळखूंक फावो कर आनी अशे आख्या प्रतिमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या समया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पद्दतीन एकपडांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या पुता तुजें काम कालतेपणान कर आनी लोक दामदम करतल्या मनशांचो मोग करता त्या प्रस तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. भोव कठीण वस्तू समजोवंक प्रयत्न करिनाका वा तुजे तांकी भायर आसा तें सोदून काडूंक वावरिनाका. जे तुजे अधीन केलां ताका लक्ष दी. गुपीत वस्तूंची तुका गरज ना. तुजे तांकी भायली कामां तुका नाकात. मनशांच्या गिन्याना भायल्यो वस्तू तुका येदोळूच शिकयल्यात. आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायत्यांची वाट सुकल्या. नश्ट्या कल्पना वरवीं तांचें चिंताप बिगडलां. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुझे हुजरी हांव रावता सर्वेस्परा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो आधार. कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. तुझे हुजरी हांव रावता सर्वेस्परा. हो उपकार म्हजी एकच आशा. रावूंक हांवें सोम्याचे घरी सगळे म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची घोटसाण साकून भोगच्याक त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्या.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. जेजू क्रिस्ता ओळखूंच्या आनी ताचे ते रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्या सगळी एक लुकसाण आनी सर्व वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताजे शशी धांवन आयलो आनी ताच्या पांयांक शशी दिमी घालून ताचे लागीं विचारी लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सस्तें जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे तूं जाणाय? जिवेशी मारिनाका, प्रद्वाल करिनाका, चोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळून आयला. तवल जेजून ताचेर मोगान घाली दिश्ट फाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करेज जाल्यार एक काम मात्र बाकी आसा. वच आनी तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेलेलो दोडो दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गांत तुका दिर्वे आसतले. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हे आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंदेश जावन तो फाटी गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्पदीक आसलें. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हणजे मुगाल बाबानो आनी भयणीनो, तुवें करेज जाल्ले एक काम मात्र बाकी आसा. आयच्या वांजलाची उतरां, जेजूची उतरां ती आम्हा सर्वांक जेजू आमकां दिता. ही वचन आमचे कुटुंबाची क्रिस्तकाय. ही वचन आमच्या कुटुंबाची क्रिस्तकाय. कुटुंबांत ही वचन आसात असल्यार आमकां संतोश. आमच्या इगेर्जेनी ही वचन असल्यार आमकां आनीक व्हरता संतोश. कुटुंब समाजाचे एक मूळ घटक. कुटुंब ना तर समाज ना, समाज ना तर वाडो ना, वाडो ना तर पिरगेज ना, पिरगेज ना तर पवित्र सभास ना, पवित्र सभास ना तर आज दिसा ह्या वेळार तुमी हांगासर ह्या जुदाच्या पुण्यक्षेत्रांत येवंक नातल्यात.
आनी हांवें हांगासर येवची गरजच नासतली पळय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत इवजन जाय आमच्या पिरगेजन इवजन जाय आमच्या पवित्र सभेंत इवजन जाय पळय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो आमचो देव जावन आसा एक कुटुंबाचो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा पवित्र त्रिंदादी एक कुटुंब जावन आसा ते एक दैवीक कुटुंब सर्गर असले ते दैवीक कुटुंब देवान चिंतले आता हे दैवीक कुटुंब सर्गर असल्या पावना ते कुटुंब दैवीक कुटुंब म्हज्या प्रतिरूप जावन ह्या संवसारी आसाचे म्हण ताणें चिंतलें त्या देखून म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो ताणें आमकां मनशांक दादलो आनी स्त्री करून रचलें एक कुटुंब करून ताणें रचलें त्या देखून आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत अवसर पयले अवसर 27 ना 28 म्हणसर देखून त्या देखून देवान मनशाक आपणाच सारकेसो रचलो ताका आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा सडा आनी पृथ्वी भरा म्हूण धरून उत्पत्ती पुस्तक दुसरो अवसर 26वी वड म्हणटा देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायल ते एक जाता एकवडटा आनी ती दोगांय एक कूड जातात वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो ह्या देवान कुटुंब रचल्या वरवीं आमी आसा देवान मनशाक दिल्ल्या सर तेणे प्रास वर्त तेणे जावन आसा कुटुंबाचे तेणे कुटुंब असल्या वरवीं आमी हांगासर आसा कुटुंब असल्या वरवीं भुरगीं आसात कुटुंब असल्या वरवीं इवजन आसात आमच्या कुटुंबांत आमी जायते शिकता जायते शिगुना आमी आपणायता हांव एक येजक जावन एक धर्मीक जावन म्हज्याच कुटुंबांत हांव जायते शिकला पयले बाबर्त हांव शिकला मनशाचो मोग देवाचो मोग हांव शिकला बक्षाने कितें म्हणलें हांव शिकला सेवा म्हणल्यार कितें म्हूण हांव शिकला क्रिश्चन असल्यांक कशें कुमो करीचें म्हणलें तें हांव शिकला घरचे वंदाक सो हुस्को हांव शिकला हे शेर शिगुना हांव शिकला म्हज्या कुटुंबांत हांव केवळ हांव मात न्हय तुमी तुमच्या कुटुंबांत हांव हे शिगुना शिकल्यात म्हूण हांव पात येता वयकडे जावन तुमी शिकल्यात जे शिगुना आमच्या कुटुंबांत आमच्या वडिलांत आमी शिकल्या आनी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी शिकयता आमी याजक जावन विविध जाग्यांनी विविध मिसवांनी काम करता आसतना विविध लोकां मदें विविध पंगडा मदें वावरता आसतना सदांच जावन विविध कुटुंबांक संपर्क केल्ल्या वेल्यार ताणें सांगचें जावन आसा एक सिंपल स्टेटमेंट आमचें कुटुंब बरें आसलें फादर आमचें कुटुंब बरें आसलें पूण आतां बरें ना
आमच्या कुटुंबात जाता तो मोग ना, तो उजवाड ना. कित्या खातीर युवा जनांक ह्या भुरग्यांक आपल्या घरा भितर वचूंक नाका. कारण कितें म्हूण सांगल्यार आमच्या कुटुंबाचें तें फावंडेशन, कुटुंबाची ती बुन्याद हालोवंक सुरू जाल्या. फॅमिली फावंडेशन हॅज शेकन, वीकंड. कसली ती बुन्याद आमच्या कुटुंबाची? आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा मोगाची. आमची कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा मागण्याची. आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा सेवेची. आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा समजणुची. ही बुन्याद आमच्या कुटुंबांत पयस केल्या, बुन्याद हालोवंक बैसरल्या. त्या देखून आमची कुटुंबां वांटे फांटे जावंक बैसरल्यात, बेसा जावच्या वाटेर आसात. आमची कुटुंबां वांटे फांटे जाता आसतना आमची भुरगीं आमकां पळयतात, आमचे युवजनां आमकां पळयतात. आमी कसली तांकां देख दिता. आमची देख तांणी घेतात आनी तांकां आतां तांणी आतां आड वाटेर आसात. दे आर इन द क्रॉस रोड्स. तांकां कितें करचें म्हूण कळना, खंय वचचें म्हूण कळना, खंयच्या दिशा धरचें म्हूण कळना, खंयची सरकी विसवण करची म्हूण तांकां कळीत जायना. कित्याक आमच्या कुटुंबांत वांटे फांटे जाल्यात. दाखल्या सांगचे तर 7-8 वर्सां आदीं हांव मुंबयच्या एका पिरगेजीन वावरता आसतना, म्हणजे सेवा दिवन आसतना एक ग्रेस्त सोबीत चेडूं म्हजे येता आनी म्हाका सांगता, फादर, म्हाका म्हज्या घरा वचूंक नाका. म्हजे आवय बापूय म्हाका सदांच इरिटेट करतात, सदांच म्हाका किरी करतात. म्हाका म्हजोच म्हणलो एक फ्रिडम ना. घरा भितर रिकोवंक नाका फादर. हांव खंय जाल्यार पयस येता फादर. म्हाका जाय जाल्ले पयशे म्हजे कडेन आसात, ग्रेस्त काय म्हजे कडेन आसा, म्हजेच म्हणलें ते बरें कार आसा, म्हाका जाय जाल्यार फुटले फ्रेंड्स आसात. हांव पयस गोंयांत वचून वस्ती करता फादर. हांव आयकलो थोडो वेळ. उपरांत ताका सांगलें, जायत वेताय वस, प्रॉब्लेम ना. वेताय म्हणून तूं वस, म्हाका प्रॉब्लेम ना. आवय बापायक प्रॉब्लेम आसचें ना, वस. पूण वेचे पयलें एक कंडिशन, आज वचा नाका, फाल्यां वचा नाका, हो हप्तो 1 हप्तो घराच राव. नेक्स्ट वीक तुजी शटली बटली खंय जाल्यार वच तूं, म्हाका प्रॉब्लेम ना. 1 हप्तो घरांच राव तूं. ते घरा रावल्या पावना. हर एक दीस, हर 1 घंटो म्हजे सांगता तुवें करचें जाय. हर एक दीस 1 घंटो म्हजे सांगता तुवें करचें जाय. जायत म्हणाले ते. हर एक दीस आयले म्हणजे शशी उलोवंक विचारलें. हांव उलोवंक विचारलो. ताका शिकोवंक सुरू केलें. कुटुंब म्हळ्यार कितें, कुटुंबाचो महत्व कितें, आमी कितें जायचें ह्या विशयान उलोवंक विचारलो. 1 हप्तो जालो. 7 दीस ताका सांगलें हांवें, 1 हप्तो जालो मग 7 दीस जाले, आतां खंय जाला वस्तू. ताका ते म्हणाले, ना फादर, हांव वचना, खंयसर वचना, हांवूच म्हज्याच आवय बापाय सांगत रावता. आतां म्हाका कळीत जालें म्हज्या आवय बापायचो महत्व, म्हज्या कुटुंबाचो महत्व,
आमी खंयचे खुशेन वचोसय म्हणली एक दिशा म्हाका मेळ्ळी म्हणजे जिणेची दिशा म्हाका मेळ्ळी त्या खातीर हांव खंयच वचना फादर हांव सिद्ध घराच वता आनी म्हजे आवय बापाय कडसून सूख मागता म्हणालें आनी ते घरा वचून रावले म्हणजे मुखार बाबान आनी पयलीं न्हू तशेंच जायती युवा जण आसात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या समाजान अशें जाता आमच्या युवा जनाक तांकां खंयच्या दिशार वचचें खंयच्या कुशीन वचचें म्हण तांकां कळीत जायना खंयची विसवण करची म्हण तांकां कळीत जायना त्या देखून जायते आमचे युवा जन जायत्या ड्रग्साक वळख जातात ड्रग एडिक्ट जातात व्हिडिओ गेम्सांत वळख जातात ऑनलायन गेम्साक या फ्रॉड माफियाक वळख जातात आनी आपणाचो जीवच काडून वतात खंय वचचें म्हण केलें जायना तांकां तांकां सारकी दिशा दिवंक सारकी बेसवण करूंक आमी तांकां उत्तेजीत दिवंक जाय म्हणजे मुखार बाबान आनी पयलीं न्हू त्या देखून आयचें पयलें वर्सापूस आमकां कितें करीचें म्हणलें तीन संगती आमकां सांगता शिरेकाचो बूक 3 अवस्थेवर 17 वर्ड म्हण सांगता तुजें काम खालतेपणान कर खालतेपण मनशाचो मोग कर ललविकायेन चल हे तीन संगती कशे आमी चलाचे म्हण आमकां दाखयता आनी आयच्या वांचनांत ग्रेस्त मनीस ताका एक खुशी आसा हांवें सस्तेंक जिवीत जोडीचें म्हणलें त्या देखून जेजू कडेन येवन विचारता सोमिया बरें मेस्त्री हांवें सस्तेंक जिवीत जोडीचें तर आमी कितें करीचें जेजू ताका सांगता तुजे कडेन उपादेश आसात देवाचे उपादेश आसा तुमचे कडेन ते पाळल्या पुरो तो बरो व्यक्ती बरो युवक ताका कळीत आसलें कितें उपादेश म्हणलें मागणें कितें म्हणटा कळीत आसा नवेणां कितें म्हणटा कळीत आसा भक्ती करण्यो कसले म्हणटा कळीत आसा ताचे भुरगेपण अर्थान ताका कळीत आसा मागणें म्हळ्यार कितें हर एक दीस तो मागणें करतालो हर एक दीस नव्याणें करतालो पूण चीज सांगता तुवें केरीचें जाल्यार एक काम मात बाकी आसा तुवें केरीचें जाल्यार एक काम मात बाकी आसा तें जावन आसा तुका जोडूंक जाय आसली त्या सस्तेंक जिविताची आडखळ ती आडखळ जावन आसा आस्त बुदीक ग्रेस्तकाय हांव ग्रेस्तकाय आस्त बुदीक पाड म्हूण सांगना पूण ते ग्रेस्तकाय आस्त बुदीक देवाक महिमा दिवच्या खातीर आमच्याच फायद्या खातीर न्ही ती ग्रेस्तकाय म्हज्या स्वार्था खातीर हांव वापरता जाल्यार म्हजी आस्त बुदीक हांव म्हज्या स्वार्था खातीर वापरता जाल्यार म्हज्याच खुशीक हांव वापरता जाल्यार आमी देवा विरोध वता हांव देवाच्या मोगात हांव पयस वता हांव तर म्हज्या मोगाल बाबान आनी भयणीन क्रिस्त मनशाक सस्तेंक जिवीत जोडूंक म्हण आसतलें आम्हा सर्वांकी सस्तेंक जिवीत जोडूंक म्हण आसा तर आमी कितें करीचें आमी करीचें जाल्यार इतलेंच देवाच्या कुशेक आमी खालतेमान घालीचें कशें मोरयेन देवाचे कुशेक खालतेमान घाली आमी देवाचे कुशेक खालतेमान घालूंक जाय आमच्या युवा जनाक आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय आमच्या भुरग्यांक आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय तो वळखणी जावन आमचे समाज सोम्याच्या ग्रेस्तकायेन भरतले आमची कुटुंबां सोम्याच्या मोगांत भरतले आनी तो मोग
दुसऱ्यान तें आमी वांटो घेवंक पावतल्या तर आमच्या कुटुंबांत आमी करो मोग वाडोवया हागे मसोर पयस करया दुबाव पयस करया आमच्या कुटुंबांत मागणे बरो संबंद वाडोवया वायट सवयो पयस करया आनी आमच्या युवजनाक बऱ्या जिणेच्या दिशे कशी जाय आसल्यो वचूंक वाट आमी दाखोवया आमीन कडून सुमिया आमी वेदीस शेन जमल्या आमकां समे जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता कुवा उंडो दाका सरो आमच्या कष्टावर आसो स्वीकार कर संया बेसाव घाल धन्या पवित्र करवा आमचो काणी कडून संया आमी वेदी सचे जमल्या समे जेसू संगी धनिया तुका समर्पिता म्हज्या बाबा भयणीन मुछें तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापाक मानत जावन मागात हेमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेऊ सर्वेश्वरा भगवंत धर्मता सांजुदान आपणाक आपयल्ला जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वरयले तेच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सगळ्यांची बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोलती क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया भयशामी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुदुदस्नच्या देवा सर्व कलेन सर्व ती आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कादून दिसान आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्र एकूण जावन ह्या संवसारांत सुद्दां उर्शाक आनी सगळें शिकोवन सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादेचेर तीर आनी गट बांदून दवरलाय देखून आतां विश्वासा आनी मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी श्रींच्या दळबऱ्या संगती संतोश आमी तुजी स्तुती गायता दळबरांचो सर्वेश्वर सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सगी तुका जय सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी
बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळं पवित्र सभेची सेर तुझ्या पवित्रात्म्यातून हे देणी पवित्र कर मागता जावं की आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची त्या स्पिरीट जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आणले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराचे हे रगत फतकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासाय करात Bawat sagot pergacuya सया जिसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवर केले दिन आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोट सोतला म्हाका समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहिबा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मरण बरें समेस्त तुजें फर्ज जली ते मूख अमल फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता आमकां आमरी देवाचे माये सांगता बागेन जुजे तुजे वती सांगता बागेन धर्म तूं सांगता बागेन ज्यो ताद्यव सांगता आनी सगळ्या मान घाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकिल्ले प्रार्थन तिरगून म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज मुखार येवं तुझी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे पिळ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काही आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोसो आतां आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाचय कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोबरताची दिश्टी घाल आनी तुजी कशी परमेत्का शांती एकवटान सांबाळ तो जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोग आसूं आनी एकवट सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे सवनसा देवाचे शिले संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जीवना पिलान ती सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबणीनो पवित्र कुमगार समेस्तानी जिबेर मात्र सेवसो आतारनी जिबेर मात्र जेजू मोगाळ जेजू दयाळ म्हजे थंय येवंका शेतां स्वागत तुका काळजा म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाताय. जिवीत म्हाका लाभोंक तुळसार जीव अर्पिलोय आत्मान सोसून जीवन अर्पण तुकाच भेटोवन दिलोय तुजे कुशेक त्याग केलोय बापा कुशे काळ जालोय जेजू मोगाळ जेजू दयाळ म्हजे थंय येवंका शेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाता. काळजान दयिल्ल्या सुमया जेजू कमेर गांधीबिया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला सुमया आमच्या थंय राव तूं एकी वजन तुजे थंय ती सकत आसली ती सकत देवाचे कुशेक काल तुवें करसिली आमच्या युवजनांनी आपली सकत तुजे कुशेप्रमाणे करसूंक समाजाच्या उदरगते खातीर वावरूंक कृपा ती म्हूण मागता तुवें गेले सर बरेपणा कर गांदिता अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका अगलाब तुका सुमया जेजू अगलाब तुका आराधान तुका सुमया जेजू आराधान तुका अर्गां तुका सुमया जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमया बरी आत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया सरापायांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका
ऐसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समी ह्या पुंतळाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समी मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समी तुज्या उतरान आनी तुज्या पवित्र एवकरिस्तीक जेवणान आमकां ददोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समी जेजू आम्हा समेस्तांच्या इवासणा खातीर अर्गां तुका समी जेजू आनी आम्हा हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर अर्गां तुका समी जेजू प्रार्थुया भोवमुगाल पापा बगे वंत सुज देवाच्या बग जैते वंत मरणा पासत या नव्याच्या दिसा या संस्कार आमी संभ्रमला तांत घेतल्या तुझ्या पुताच्या मैवंत कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तिरावंक करपा दी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे इकडे बरोबर शें मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा तुमची ते सामां घेवन तुमी ह्या पुंतळाक येयल्यात तशेंच माध्यम मुखांतर हे नोवेनाचे मीस तुमी भेटयतात तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता भुभक्तीपणी मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता सांजूतात देव तुमकां हर एकल्यांक आपल्या बेसांवांनी भरून दी तुमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धचें जावं दी म्हणून स्वामी जेजू क्रिस्ताची बेसांवांनी आशिर्वादां मागून धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा पयल्या शेनवार नोवेनाचो तिसरो दीस ह्या दिसा कुटुंबांत पिडेस्ताची सेवा देवाची सेवा बवर्त आनी बरवस्तो पिडेस्तांच्या भलायकेक आदार सांजूद पिडेस्तांचो बरवसो म्हणल्यार संदेशाकाल नोवेनाचो तिसरो दीस आमी आचरण करता पिडेस्तां खातीर विशेश करून मागता देखून ह्या संभ्रमाचेर तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता हे मिसाचें बलिदान भेटयतात मनादी बाब विवेक दीपक पिंटो किन्नेगोळीचे सहायक विगार देखून व्हडा संख्येन हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी ह्या मुखांतर पिडेस्तां खातीर विशेश करून मागोवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता फाल्यां सकाळीं 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस उपरांत नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसा ह्या सर्व भक्तीक रितीन वांटेली जावचें दनपारां 12:30 भक्तिकांक जेवण आसा ह्या सर्व कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता ह्यो स्वायतार ह्या पुंतळाक कुंपरी स्वायतार त्या दिसा सांजे 4 वरार पक्षिगिरे पेंडे तावनी गजे पर्यंत वजां पुरशांव आसा सर्वेस्परा देवान तुमचेर उतरल्या सर्व बरेपणाक देवाचो आदार मागून देवाक रूपकारी जावन उपकारी मनान वची बांदूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता वजीं कसलीं जातात कितलीं व्हडी जातात कितलीं ल्हानी जातात पूण ती मोगान बांदूंक तुमकां आपोवणें दिता वजी बांदतना पाड जावच्यो वस्तू बांदिनाकात पूण कांय थोडे दीस उरच्यो तसल्यो वस्तू आमकां जेवणाक उपकारच्यो तसल्यो वस्तू बांदूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता वजें हाडून येया आमकां कुमो करा आदार दिया म्हूण विनंती करता 4 वरांच्या पुरसामाक वजें हाडूंक साध्य जायनासलेलीं किन्नेगोळीच्या परिसरांत ताणें आसलेल्यांनी चेतन बेकरेंत प्रकाश बेकरेंत तशेंच लिनाबायाच्या अंगडी तुमी दवरयेत थंय दोनाटची मांडावळ आमी करतले हांव मोगाच्या बाबडीनो त्या दिसांचेर 5 वरां हांगासर संभ्रमी कंपरीचें मिसाचें बलिदान ताच्या उपरांत हांगासर मोटवे नोवेन उपरांत आराधन आनी सक्रामेंताचो पुरसांव आसा युक्रिस्तीक पुरसांव आसा पक्षिगिरे पेंटे पर्यंत वचून पाटी येतले हांव आनी हो गद्दाळ्याचो पुरसांव जेजूक परगट रितीन मान करूंक आमी व्हडा संख्येन वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता ताच्या उपरांत हांगासर भक्तिकांक जेवण आसा जेवणांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता सोमारा सकाळीं 10:30 वरार हरशांचे बरीस नोवेन मंगळारा सामुहीक आजाराचो दीस त्या दिसा मीस सकाळीं 9:30 वरार आमचे आदले गोळी बाप भेटयतले अदीक मनाती दोतोर
लुईस पॉल सोजो आनी हांगासर काजरी जोड्यांक लग्नाचो बेस ते दितले. ताजे उपरांत हॉलांत मोठवें हांगासर ह्या ओकले न्हवऱ्याक उल्हासूचें कार्य आसतलें. भक्तिकांक जेवण आसा. बुधवारा 9 सकाळी 10:30 वरार आसतलें 9 मीस. ताजे उपरांत ब्रेस्तारा सकाळी 10:30 वरार 9 मीस. शुक्रारा संजेर 6 वरार पाक्षिक रेपेंडंट सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वचन उपरांत चेरलसो पुरशांव आसा. उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी बलिदाना उपरांत मोठवें नवेन आनी मोठवें आराधन उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवण आसा. हे सगळ्या बेसपाच्या संभ्रमाक वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. ह्योसो शेनवार फेस्ताचो शेनवार फेस्ताचो दीस संभ्रमाचो दीस. सकाळी 7:30 वरार फेस्ताचे सादें मीस. सकाळी 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस भेटयतात आमचे गवळी बाप अदीक मनादीक पीटर पॉल सल्डाना. आनी ह्या गवळी बापांक सकाळी 9:30 वरार आमच्या गेटी लागीं आमी स्वागत करतले. आनी उपरांत 9:15 वरार हांगासर मानाच्यो म्हणजे हांगासर मुर्दमाच्यो वाती आमी वांडटा. उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हे सर्व भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. ह्या संदर्भार नव्याना संदर्भार मिसां दिवंक आसा तर वेळार दिया. फेस्ता संदर्भार मिसां दिवंक आसा जाल्यार पिरसां तुमी दिवची. तशेंच फेस्ता संदर्भार पुलनी पुलाची पाकडी दिवन हे संभ्रमाक वांटेली जावंक आनी आदार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फुलांक बँडाक तशेंच जेवणाक तशेंच लायटींग डेकोरेशन इत्यादी जायती कोर्स आसा तुमी जाणांत. आनी काजरी सामूहीक काजराकी जायतो खर्च आसा. हे बाबतींत पुलनी पुलाची पाकडी दिवन सहकार दिवंक लो दिता. पिरजेंत रावन कुमक करा. सादी पिरजेंत रुपये 1000. फेस्त पिरजेंत रुपये 5000. प्रधान पिरजेंत रुपये 25,000. पोषक पिरजेंत रुपये 50,000 वा सामूहीक काजाराक पोषकपण रुपये 25,000 दिवन सहकार दिवंकी तुमकां आमी आपोवणें दिता. नंतर पुलनी पुलाची पाकडी दिवन तुमी सहकार दिया. खंडीत सांजू तद्देव तुमच्या खातीर मागता आनी हे खंडीत तुमच्या खातीर विनंती करता आनी जेजूचें भरपूर आशिर्वादान तुमकां फोव जातलीं. 29 तारीखेर आयतारा संजेर 6:30 वरार बलीच्या प्रका पंगड आसो ते लेगीत दबळ्ळी देवदास कापी कडेन बरोवन निर्देशीत केल्लो सुपर हिट नाटक पुदार दितात म्हणून हांगासर खेळून दाखयतले. ह्या संभ्रमाकी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आमचे स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजर केल्लें मीठ तेल उदक मेथ्यो रेलिको कुरीस इमाज्यो इत्यादी सर्व आसात. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या आत्मी झुजावेर झुजोवंक आनी जै जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सांगातास हांगासर दैवी वखदां आसा. गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटा. तीन तिमी घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. तशेंच कॅमराल सरकारी आस्पत्रेंत हांगासर दाक्तेर आनी सिबंदी वर्ग हांगासर आयल्यात. तुमच्या कुडीची तपासणी करच्या खातीर हांगासर जावं बरो पडकाणी तकली पडो ताप शीळ कोंकली गांठी दुखी गॅस्ट्रिकाचे समस्ये मायग्रेन इत्यादी कसलेय आसा जाल्यार स्पॉन्डिलायटीस इत्यादी आसा जाल्यार थंयसर ती वखद दितात आनी तुमची सेवा करतात. तसो फायदो तुमी जोडचो. ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಬಂದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಸುರೇಶ್ವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. मग भाव भयणीनो आयचें जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाडेकरांनी तांचो मनपूर्वकी उपकार भोवडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांकां कुमक केल्ल्या समेश तांचेर मागता. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां चिकन स्पॉन्सर केलां जेसन डेल्सिया आनी जेड जोई सल्डाना पवित्र काळजा वाडो तांचो मनपूर्वकी उपकार भोवडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या जिविताचेर हांव मागतां. सुरेस्पो देव तांकां आनी आमकां हर एकल्यांक प्रतिरितीन हांगासर आज नव्यानाक आजार आशिल्ल्या माध्यमा मुखांतर हांगासर नव्यान करतल्या तशेंच हांगासर जेवणाक कुमक केल्ल्या आदार दिल्ल्या समेस्तांक सुरेस्पो देव आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. नव्यानाक आयतीं जावया. पात्रण सांजता देवा आमची पासत विनंती कर.
पात्रूंचा सुता देवा आमचे पसूत विनती कर पात्रूंचा देवा आमचे पसूत विनती कर बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबांनी नैसर्गिक समसमगाळ बापच्या आमचे मागणे ऐकता बघे उजुता देव सरकार सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमच्या बसवत विनंती करता सांजुता देवेर सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमचे सर्गीची माई आमच्या मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता माग्या समिया जेजू क्रिस्ता तू आमचं मध्यस्थाने देवाच्या घराण्यास वडभाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका निधरून जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टा कधी स्वामी उगडास करता बघे म्हणतात देवाच्या मोवाळमोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनुष्याच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणे आम्ही लक्षल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आणि समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बाबा उदेशी तू आता खरोच आमच्या मध्ये आसाय म्हण आम्ही सत म्हणता तुझ्या पवित्रत्मे वरवीं आमचे ते देवास्वाने पेल्या सुकरो मोग वाडय आता मी बघेव जुता देवाच्या विनवणेन तुझ्या बारी पादू आर्चो गरजो आनी यत्रेक तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तुझ्या री करतलोय म्हण आमी बसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमचे पातीने आमी तुजे थंय दवरता तुका महिमा मान नगळाप सदां सर्वदा आमेन एकडी बरोबरशें मोगाच्या भाव भयणीनो आमची ते सवांग सर आसात ते सवा आता आमी भक्तीन उबारया 17 जणांक बरी भलायकी फोव सांग 9 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सिरी फोव सांग 13 जाणां परगांवाची विजा फोव सांग 7 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव सांग 18 जाणां शिकोवन बरी मौत करपा फोव सांग 16 जाणां तपायांची गांठी दुखी गुण सांग 16 जाणांक बरें घर जागो फोव सांग एकल्याचे सगळी काजराची तशेंच रोसाची कार्य बऱ्या तन सांगच्याक एकल्याची गोमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण गुण सांगच्या एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची गुण सांगच्या खातीर एकल्याची सगळी कुडींतली गॅस्ट्री पिडा गुण सांगच्या खातीर एका उदरपुराच्या वैबरी भलायकी फोव सांगच्या खातीर एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास सांगच्या खातीर एकल्या कुटुंबाच्या त्या जाणांक युक्यवेची विसा फोव सांगच्या खातीर एकल्याक रीण फारी करून कुरपा फोव सांगच्या खातीर एकल्याच्या जाग्यांत असलेली सगळी ती कृशीची कीड संपूर्ण ती नासवच्याक आनी बरी कृषी रुता जावच्या खातीर एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक निरंतर फावो जावच्या खातीर एकल्या हाती धरले सगळीं कामां शाबीदार पंथा पावच्या खातीर त्या जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गुण जावच्या खातीर त्या जाणांच्या हातापांची गांठीची दुखी गुण जावच्या खातीर एका PUCच्या उत्तम शिक्षण सोडून गेलेल्या एका चलयेक मोठे समाधान संतोष आनी पॉझिटिव्हिटी एनर्जी फावो जावच्या खातीर तशेंच MBBS चेरक्याक बरी भलायकी आनी शिकोवंक जाणवाय गिन्यान चुडूकाय फावो जावच्या खातीर एकल्याक कानाच्या भितर दूख आसली ती गुण जावच्या खातीर एकल्याचे UK नर्सिंगाचें काम फावो जावंक 2 जाणां कुटुंबांत आसले समस्ये परिहार जावंक 6 जाणांचे आमाल पिवण येता सुटका मेळोवंक 13 जाणांक हट राग सिद्ध पयसो सोंग तशेंच 19 प्रत्येक ते पासून म्हाका विनंती केल्या तांच्या संगात आमची मागणी गुंथया आमची मागणी उबारया सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी ओगळाप दिवन आमची मागणी उबारया दिमी घालया अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया अर्गां तुका समिया जेजू आराधां तुका समिया जेजू ओगळाप तुका समिया जेजू आराधां तुका समिया जेजू हालेलुया 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 जेजू स्वामी आमच्या दातारा जेजू स्वामी आमच्या बरोबर आसा जेजू स्वामी आमच्या बुजवणदारा आमच्या राखणदारा आमची मागणी देख मानून घे सांगू तादेव मोका दुबारलेली मागणी देख स्वीकार कर सम्या तुझ्या बहुदंड काकुतीन आमच्या आशीर्वाद कर या सगळ्या भक्तिकांचे आशीर्वाद कर सगळ्या भक्तिकांचे आशीर्वाद कर मध्य मुलकात नव्यान करता ते सगळे भक्तांचे आशीर्वाद कर आज प्रत्येक रीती निवाजन कधी मागतो सम्या निवाजन तुझ्या बेसवानीवर तांका तुझी कृपा सकत लाभय सम्या वाईट सवय भली जर निवाजना राखणी सांभाळ त्यांचे जीवित परिवर्तन कर त्यांचे जीवित नंदन कर साहित्य जाणा निवाजना काम ना तांका काम फुबो कर साहित्याचं निवाजना बरी सैनिक फौज जावना तांका सैनिकांचे दाणे फुबो कर साहित्य निवाजना हो तो मोक मिळना तांका साहित्य मोक फौज आयशे कर सम्याचे जो हे सगळी निवाजना तुझ्या कृपेच्या बेसवानीवर आपण निकुल कर सम्या हालेलुया 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 नवनाचे मंगणे मंदर श्याम
म्हज्या मतीर काळू काडून म्हजो बाबार्थ दंडोळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयसा उंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुन्यांत हांव तुका ओला मारता आशा सल्लेल्या बरो सुद्दां करीत ताणें तुका देवान दिलां म्हणजे जिणेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोडसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पाशी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर वडापातीने तुजे कडेन म्हाका लोप करता म्हाका जोडून दी अशें आमचे सुमया जेजूच्या महिमे वंदन नांव तुज्या मजतीने अधी कधी परकडलेलें जावं आमेन मंगळ बाबडीने कडी परतोळे दांपया ही कडी परतोळे दांपया आनी प्रती रितीन सांजू दामरी फलाबलेल्या बरेपणाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हाताचे दौऱ्यान दोळे दांपया आमच्या जिवितांत सांजू ताद्या मुखांत लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार वावडून सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्गां दिवया 8 जाणां बरी भलायकी फौज जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या खातीर एकल्याची ताप शेळ कोंकली गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 6 जाणांचे बरें खांब फौज जाल्ल्या खातीर एका काजरी जोड्या भुरग्याचे तेणें फौज जाल्ल्या खातीर एकल्या गमटेची श्रीची गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुशीचे बरीची आनी पटेच्या कण्याची उणी जाल्ल्या खातीर गॅस्ट्रिकाची पिडा एकल्याची उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरवेला बरें उदा फौज जाल्ल्या खातीर एका उदरप्रायाच्या बरी भलायकी फौज जाल्ल्या खातीर एकल्याक उत्तम कॉलेजींत उसली सीट फौज जाल्ल्या खातीर बरें एडमिशन फौज जाल्ल्या खातीर एका BCच्या भुरग्याक बरें पास करून मुखलें शिकाप वचोंक आदार दिल्ल्या खातीर तेका जण तकली बडाबड गूण जाल्ल्या खातीर एकल्या हातीन धरले सगळे कामां शाबेतान पंथा पावलेल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळेल्या खातीर तशेंच 17 जाणांक मागीर उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगता आमचे अर्गां गुंथया सगळींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया हातो भार्या निरंतर देवाची त्रिंदादीची स्तुती करून सांगाता म्हणया अर्गां तुका सुमया जेजू अगलाप तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 जेजू स्वामी आम्ही तुका अर्गां दिता सगळ्या भक्तांची तुझा भरपूर आशीर्वाद उरल्या खातीर जायते बेसवासां तुका ते मुखार करिया पुरुषांता वळोवंक गेल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता जायते भक्तांची मागणी आयकून ताची पिडा गोड केल्ल्या खातीर मागलेले सगळे फाव केल्ल्या खातीर कामां दिल्ल्या खातीर समाधान दिल्ल्या खातीर संतोष दिल्ल्या खातीर सुखा फाव केल्ल्या खातीर विविध देण्याने तांकां बोलल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आमच्या युवासां खातीर ताच्या जिविता खातीर ताच्या देण्या खातीर ताच्या सगळ्या बरेपणा खातीर तुका अर्गां दिता स्वामी अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे शदला बला 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 हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो आमच्या पिडेस्त म्हणून बसो देवा लागीं विश्वासान मागोया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेसल आमच्या बाबडीचे कस्तळू करी आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्तचे समर्पित सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सांनी सेवा कांग पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां तळल्या आनी बातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या वरीने दवच्या पिडेस्तां जिविताची भरती बल्या केंकुडी येतम्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापायची दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य समाचार इकन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान भोव करी आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते समा तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मोगळ बाबा गांवांत तशें परगांव फावो ते काम नासतना कुस्तोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट करी तांकां बरें काम फावो करून तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने देळ बाबा फावो ती जिणी संगाती वा संगाती मेळनासतना कुस्तोवच्या सर आमच्या भाव भयणीची तुजी दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोवन तशेंच बरी संगाती वा संगाती मेळोवन बरे कुटुंबाची जीवन ते देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वीस परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्यांची बेरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करनाचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थने आज युवा जाणां खातीर विशेष करून मागतना सर युवा जाणां तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर तांचे जिवीत नंदन कर ताचो फुडार नंदन कर वायट सवय बली जाल्यार समेस्तां सुटका सोडून लाभय आनी हर एकल्यांक तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी बर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थने इस्रायल आनी पलेस्तिनामध्ये जावनचें झूज बेगीनसर रावय थंयसर संधान सुत्रां आसा जावन दीत आनी अमुखांत्र थंयसर शांतीचें समाधानाचें वातावरण उपसोवन दी झुजाची मोडां सगळीं निवारून दीत आनी प्रत्येक रितीन आमचो लोक थंयसर आसा कश्टन आसा आकांतांत आसा भिरांतींत आसा तांकां सगळ्यांक सुख संतोष समृद्धी आनी कामान भद्रते फावो जावन दी म्हण मागता हांगासर फेस्ताचें आचरण करचें हर एक कार्य जावं पुरो नव्यानाची जावं पुरो कंपरेची जावं पुरो सामुहीक काजाराची
जावं बरो बेसपाची जावं बरो फेस्ताची वा नाटकाची हर एक कार्य शबितान जावंक तुजी कृपा तुजी सकत आमकां लाभय सरभक्तीक हांगासर येवचे हर एकल्यान तुजी कृपे देण्यानी बरो आनी तांकां मागलेलें सगळें फावो कर फुली फलाची पाकडी देवन समय येस्तानी हे फेस्ता दिशेन आमकां आदार आनी कुमो करूंक आदार आनी कृपा दिशें कर म्हण आमी मागतां ऐक आमचे प्रार्थना येसुमी आमच्या पृथ्वीचेर भुमीचेर तुजो आशिर्वाद घाल बेड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल कृषीक बेड्या पियोवच्याक मनशाक जनवरांक मनजाती सुकण्या संवसार हर एकल्यांक बरें उदा फोव जावचें तसलो पावस आमकां फोव कर म्हण आमी मागतां ऐक आमचे प्रार्थना येसुमी मोरये पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मसत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी फुलां मारता आमी बदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शक्य तुजे काकूळ देवळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशें सुदी पोळ जेजूक आमकां दखय हे दे हेळी मगडी दिलो बी ओंकार मरये मगळ बाबडी नपडेस्त आमच्या बाबडी सुगडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागया त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशाचे गंजे तितलो लार्मीक जालोय आनी आमची पिडा गूण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया बोदेळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तो ज्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रस्त्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकांतली तळ जावं पिडेशिरांतली गूण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन समयेचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमच्या ईश्वरे आसूं प्रार्थुया बहुदयाळ समया बाबत त्याच्या बुजवण दरा तुजी मीत पेन नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तो ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचेर राखण बुडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी माराबैत पयस करून एकामेका काळजांत बक्षून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदां सुगार गंध येवन दीत जोची येत आनी रास वर्स लयताय ससनाच्या ससना आमेन सतदा देव बाप तुमचेर आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फंकोवन तो आपल्या मायपसान कुदीन वागोवन दलभयेन तुमचेर आपली नजर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उच्या बसला आनी आपल्या बसोनी प्रमाणे संसारासरा पर्यंत आपले संगत आसा तो तुमचे सवे रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान रवं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान रवं तुमची राखण करूं देवा पळयतात म्हणजे जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आजचे सर वायट बसमून उडोवन तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करूं अनुसरदार पदवीदार देवाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मा तुमचेर देवत आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मगळ बाबडीन थोडी मिनटां भर सक्रामेत मुखार आमी कशी तेल्या समयाची कृपा समयाची शांती समयाचे समाधान समयाची भलायकी आमी आमची करून घेतल्या भक्तीन आमी गेल्या आराधनाचें गीत गावया समयाचें बेसांवां आमी जोडोवंक तयार जावया देवा बापाक स्तुती महिमा 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 देवा बापाक
बाबा देवा बाबा देवा बाबा देवा बाबा देवा आमच्या सुमयाक जेसू क्रिस्ताची आराधना आमी करया आमच्या सुमयाक जावं आराधना आमच्या सुमयाक जावं स्तुती त्याच आमच्या सुमया हांगासर ह्या उंड्या रुपार आयल्या त्या सुमयाची आमी आराधना करया ताका जावं स्तुती ताका जावं महिमा ताका जावं होकलाब ताका जावं स्तुती जेजू सुमयाक स्तुती महिमा 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 Jesus Somia, Jesus Somia, Jesus Somia, Jesus Somia, Jesus Somia, Jesus Somia, Jesus. आमच्या पवित्र आत्म्याक जावं स्तुती आमच्या पवित्र आत्म्याक जावं आराधना आमच्या पवित्र आत्म्याक जावं महिमा पवित्र आत्म्याक स्तुती 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 महिमा पवित्र आत्म्याक 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 कीर्तन 9:5 या सरस प्राग उल्लासन गावया
आमच्या तळांचे कटपान वाका नुया स्तुती गिता सवें ताचे समोर या गिता गायाने ताका वाका नुया कित्याक सरेस्प व्हरतो देव सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेचे गुंडायो पर्वताचे शिगताचे दर्यो तसो कित्याक ताणें तो रचला ताच्या हातांनी घडलेल्या सुकी बेंताची येया मन भोगवया सरपडया आमकां रचलेल्या देवा मुखार तिमी मारुया कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताची सर्वाची परसा ताच्या हातांत ताणें आमकां सरळ शेलयो वय आमचो देव आमच्या देवाचें आराधन करचें बवरते भाग आमकां फावो जाला तुमची जबाब आराधन तुका देवा बापा अर्गान तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा अरदान तुका देवा बापा आमच्या मोगाळ बापा आराधन तुका देवा बापा आमच्या सर्गींच्या बापा आराधन तुका देवा बापा आब्रामाच्या इसाकाच्या जॅकोबाच्या देवा का देवा बापा आमच्या पुरोजाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा इस्रायलच्या पजीच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या पुरोजाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या आबाबापाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या कुटुंबाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या घराण्याच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या मुखल्या संततीच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या रचणारा आणि पोसणारा अरदान तुका देवा बापा आमच्या जीवदातारा अरदान तुका देवा सगळे पृथ्वीच्या रचणारा आणि दनिया अरदान तुका देवा बापा म्हज्या देवा आणि म्हज्या साईबा अरदान तुका देवा बापा तुमचे जबाब आराधन तुका सुमिया जेसू अरदान तुका सुमिया जेसू देवाच्या एकल्याच जनीत पुता अरदान तुका सुमिया जेसू आमच्या सुमिया आणि आमच्या देवा अरदान तुका सुमिया जेसू सर्गी संसाराच्या सुरवंदरा अरदान तुका सुमिया जेसू मनुष्य रेपी ह्या संसाराक आयलेल्या अरदान तुका सुमिया जेसू मनुष्य कुळाच्या तारोका अरदान तुका सुमिया जेसू मनुष्य कुळाच्या सुरवंदरा अरदान तुका सुमिया जेसू सर्गींच्या देवा अरदान तुका सुमिया जेसू त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जना अरदान तुका सुमिया जेसू आमच्या जिवा आणि आमच्या जीवनपणा अरदान तुका सुमिया जेसू बसकांचे शलिये अरदान तुका सुमिया जेसू आमच्या सुखा आणि संतोषा अरदान तुका सुमिया जेसू आमच्या बादशावे अरदान तुका सुमिया आमच्या जेसू बऱ्या गवळ्या अरदान तुका सुमिया आमच्या जेसू कर्या आणि निज इष्टा अरदान तुका सुमिया जेसू जिविताच्या उंड्या अरदान तुका सुमिया जेसू मनीसल्या देव साईबा अरदान तुका सुमिया जेसू तू देव शब्द सांगून संसाराक आलेल्या अरदान तुका सुमिया जेसू मरीच्या कुसेंद जन्म घेतलेल्या पुता अरदान तुका सुमिया जेसू आमच्या सर्वा अरदान तुका सुमिया जेसू आराधन तुका पवित्रात्म्या अरदान तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पवित्रात्म्या अरदान तुका पवित्रात्म्या पवित्र त्रिंदादी अरदान तुका पवित्रात्म्या त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जना अरदान तुका पवित्रात्म्या आमच्या पोसणारा अरदान तुका पवित्रात्म्या आमच्या सांभाळणारा अरदान तुका पवित्रात्म्या आमच्या सन्वयाच्या दातारा आणि भंडारा अरदान तुका पवित्रात्म्या आमच्या दातारा अरदान तुका पवित्रात्म्या आमच्या चिनेच्या बुसोंदरा अरदान तुका पवित्रात्म्या आमच्या चिनेच्या शांती दातारा अरदान तुका देवा पवित्रात्म्या बापाच्या मोग दाखय दितल्या अरदान तुका पवित्रात्म्या पवित्र पुस्तके सन्वय दितल्या अरदान तुका आमच्या पवित्रात्म्या रक्षका अरदान तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका अब्बा बापा अरदान तुका बापा आराधन तुका सुमिया जेसू अरदान तुका सुमिया आराधन जेसू तुका पवित्रात्म्या अरदान तुका पवित्रात्म्या हालेलुया हालेलुया आमच्या सुमयाची मी स्तुती केली आता आमच्या सुमयाक आमी कितले स्तुती केल्या रे उणेस म्हूण येत कित्याक ताणें आमकां रचला ताणें आमकां पोसला ताच्या जिवान ताणें आमकां भरल्या त्याच देवाक आतां आमी अर्घ दिवया ताका स्तुती करया ताचें आराधन करया आनी म्हणया स्तुती कर सुमयाची धनिया देवाची
स्तुती कर रायांच्या रायाची. स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. कळते जाया दिव्यर पडा देवाच्या मुखार. तळियो पेटा हातू बारा वडा संतोषा. कळते जाया दिव्यर पडा देवाच्या मुखार. तळियो पेटा हातू बारा वडा संतोषा. प्रणाम करा नमन करा सर्गींच्या बापा. गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया. स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. वय आमच्या सुमियाची आमी स्तुती करया. आमची खालसा नितर करया. चिजच्या येण्याक तेजे ससी आमी. मन आमचे पवित्र करा. आमच्या धन्य देवाच्या मनाक ताच्या लगीं सरया. ताच्या मोगान रावया. वर्जीत करया. आमच्या सगळ्यांच्या रायाक जावन ताका स्तुती आराधन लाभ. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्यात. मना तुमची पवित्र करा देवाच्या मनात. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्यात. मना तुमची पवित्र करा देवाच्या मनात. लागी सरा उरबेन तुम्ही बापाच्या सेवेक. ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या रासात. स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. वय आमच्या देवाची आमच्या सुमियाची आमच्या रायाची आमी स्तुती करया. आमी सर्व लाना वडा सर्व आमी सुमियाचे सचिया. थस सुमी आमच्या मध्ये गात त्या रोंड या रूपार आसा तच सचिया. सर आमी दुबळे क्रिस्त सर आमी सुमीम करया. ताका आमी समर्पण दिवया. सर आमी एका थाल्यान ताची आमी स्तुती करया. व्हड थाल्यान ताका आमी स्तुती करया. सगळे आमचे जिवीत जावन दी नंदन जावन दी. आमचे जिवीत सुमयान दिले वर्ते तेणे जावन आसा. ताका आमी अर्घ दिवया. राना वडा सर ताचे ससिया अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया. लाना वडा मुखार सरा गीता गायनान. दुबळी ग्रेस एकवट जोडा जेजूच्या नावान. लाना वडा मुखार सरा गीता गायनान. दुबळी ग्रेस एकवट जोडा जेजूच्या नावान. सर्व आमी स्तुती करया वडा दाबाजान. जीवित आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषान. स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया Daikan bersatu. Monia Granta Abbas berbabis sebi bola sementara. Serkia wadan selangga cerkyang sikai matare prayer lekono ti sansona serkia wadan selangga cerkya sikai matare prayer lekono to ti sansona we macam gal babana anpenina amcha iwasanaka wadilanci Kerja sewa kerja, menyaminta konding usai. Jadna, kami amca udel sewa kertau, amci burgi amci iwasanam kapolitat. An jadna, kami materi zatau, kami pribon zatau, tes burgi, amci sewa kertali. Jadi kena, kami amca burgiang beri dek usai. Amca jiwa sana kekeri dek am ding sai. Isaiah Pravadi. Abbas berpenasan pans. Arti word es sengta. मुझे चिंतना तुम चिंता नहीं मुझे वाटो तुम वाटो नहीं मनता सर्वेस पर जितले मला पृथ्वी तान वैर असा तितले मुझे वाटो तुमचा वाटा वैर असात आणि मुझे चिंतना तुमचा चिंतना वैर वै आमचे इवसन जायते चिंतना सात Kita kerja mukar, sikap mukdal kita akhir jatuh mukar kita kerja. Keri ward terkelar, tansa fudar perosait, nanti marga tani porta itu. Woi, amca iwasanas ke? Fudar kita asamun prakwana sam. Borai kita white kita mon samjung tangka samjuni zai. Serki vinson kadung tangka zai kurpa. Tangka zai amsa mazat. Tangka zai amsa ekum keso hat. Tangka zai amsa prasah. Tawal kandi sauna amci burgi amci iwasana tansa fudar kite mon tani wisar gatanga fawsa tele ani amca semiaci sawa kerungte mukar etele amca igas matenta amca pirgejin amca wadiant amca samajint amca kutmant yuwak sai Terne regete, semacam misa wantu, wanti zamca sedang stay rasa tu. Tadi kono, am cetya terne yang am ceburkang deva kami semarpun divya, tengah kami erga divya, deva na amka diletya burkang katira. Ranga sumya
म्हाका जिवीत दिता तुजे रगत सुम्यात्म्यातान बागयता तुजे रगत सुम्या पातातून तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुजे रगत सुम्या म्हाका जिवीत दिता तुजे रगत सुम्या आत्म्यातान बागयता तुजे रगत सुम्या पातातून तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता वय सुमिया तुझे रगत म्हाका नितळ करता आमलीक तें तुझे रगतान म्हाका नितळ कर सुमिया तुझे रगतान म्हाका नितळ कर सुम्या म्हजेर सार आमचे कुटुंबा नितळ कर सुमिया तुझ्या त्या पवित्र रगतान आमचे तुझे नितळ कर सुमिया शेणाय तुझे पवित्र रगत आमचे सुमिया सुम्या म्हजेर शेणय तुझे रगत म्हणजे शेणाय आमलीक तें तुझे रगत अमोल रगत सुमिया आमचे धुवन घेवन सुम्या आणि तुझ्या रगतान आमकां नितळ कर तुझ्या रगतान असं सैत तुझे रगत तुझ्या रगतान आमचे सर थान बगयता सुम्या सुमिया म्हजेर शेणय आमचे शेणाय सुमिया तुझे रगत आमचे शेणाय तुझे रगत आमकां दुस्मनांतल्यान सुटका दिता सुमिया तुझे रगत आमकां दुस्मनांतल्यान सुटका दिता तुझे रगत आमकां नवें जिवन व्हरता सुमिया तेच रगत आमचे शेणाय आमकां नितळ कर सुमिया तुझे रगत दुस्मानांतल्यान सुटका दिता तुझे रगत सुम्या नव्या जिवान भरता तुझे रगत जिणे झुजान जैत लाभयता म्हजे रक्षण सदांच करता वय सुमिया तुझे रगत आमकां रक्षण आसता दुस्मानांतल्यान सुटका वय दिता सुमिया तुझे रगतान म्हाका सुटका आसता रगत सुम्या नव्या जिवान तुझे रगतान म्हाका नव्या जिवन भरता रगत जिणे झुजान जैत लाभयता तुझ्या जिणेच्या झुजान म्हजे तर जैत रक्षण लागता सुमिया तुझ्या रगतान म्हाका करता आमलीकच्या रगतान तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोमिया नितळ कर सुमिया म्हाका तुझ्या पवित्र रगतान तुझ्या त्या अमोल रगतान तेलाय म्हाका सोमिया मुझे ते असले ते सर कोटे पड पवित्र त्या रगतान मुझे ते असले ते एडिक्शन आमचे ते वयस सुमिया आमच्या युवजनांनी नितळ कर सुमिया आमच्या युवजनांनी नितळ कर सुमिया तुझ्या रगतान तुका नाही सुमिया तुझ्या पवित्र रगतान नाही सुमिया वय सुमिया तो एक युवक जावन एक भुरगो जावन एका कुटुंबान जल्मलोय कुटुंबाचे समस्या तूं जाणा आसलोय आमच्या मनशाचे सोडून करचे खातीर बापा तावन
देवा बापा तावन आमच्या रचना तावन तू ह्या संवसाराक आयलोय दैवीक शब्द जावन एक मनीस जावन तूं जल्मालोय एक इमानुएल जावन तूं आमचे मदें जियेलोय तुका जावं अर्गा आम्हा सर्व युवजनाची चिंतना तूं जाणाय कित्याक तूं एक युवक जावन आसलोय एक युवक जावन तुवें सेवा केली सुताराचें काम करणं तुज्या एक आवेक मोरये मायेक तुवें पोसलें आनी आमकां करीत देख दाखयली कसो वावर करीत जाय म्हणल्यार तें आमकां तुवें शिकयलें पेडेस्तांक तुवें गूण केलें खोटकारांक तुवें नितळ केलें कोड्यांक तुवें देश दिले समया संकट आसल्यांक तुवें तुजे बरें उतरां तुवें दिलें तांकां सवकसाय तुवें दिलें वय समया आधुनीक काळार आसल्या सर युवजन आमची भुरगीं सस्नीक जिवीत जडूंक आशेतात त्या देखून तुजे कडेन येतात आनी विचारतात समया हांवें सस्नीक जिवीत जडीत जाल्यार कितें करीत जाय वय समया आमी तुजे उपदेश पाळटा नव्यान करता मागणें करता पूण आधुनीक संवसाराची अडखळ आमचे मुखार आसा मनशा सैमाचे अस्गतकाय तुज्या मोगांत रावंक जियोंक आमकां एक अडखळ जाता जावंक पुरो आधुनीक माध्यमां जावंक पुरो मॉडर्न गॅजेट्स जावंक पुरो ड्रग्स जावंक पुरो ऑनलायन गेम्स जावंक पुरो पयशांच्या आशे खातीर फ्रॉड माफियांत अलग जावचे ह्या वरवीं आमची दिशा तुजे आमी तुजे पयसमेत गेलेली आसा त्या देखून समया तो आमचे संगता राव आमच्या युवजनांक तुजो आशिर्वाद घाल तांकां खरी वाट दाखय तांच्या जिविताची खरी सारकी वेंचवण करूंक जाय आसली मजत तांकां दी आमच्या सर युवजनांक आमच्या भुरग्यांक सुमी मुखारांत आमी दवरया कीर्तन 71 पयली आनी दुसरी वळ अशें म्हणटा तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता म्हाका केदेंच लजें पडोंक दिनाका तुज्या नितीवंतपणांत म्हाका निवार आनी म्हाका वाटय म्हाका खाण दी आनी म्हजी तारण कर वय समया म्हज्या सर इश्टा म्हज्या सुरवंदरा म्हज्या सर्वेस्पुरा हांव तुका शरणा येता
ह्या संसाराच्या दृश्टीन म्हाका लेजीन केली नाका म्हाका ह्या संसाराच्या दृश्टीन लेजीन केल्यार व्हडना सुमिया पूण तुज्या त्या दृश्टीन म्हाका लेजीन केली नाका तुज्या त्या नित्यवंतपणांत जिवंक म्हाका वाडतके सुमिया म्हणजे ताल्या कांडी सुमिया म्हज्या जिविताक खरो उजवाड तूं जा सुमिया सुमिया तूं म्हजो परवसो तुजे तरणाटे प्राय तावन तुजेरेस म्हजो विश्वास म्हणटा कीर्तन 91:5 आमच्या इवचनांनी आमच्या समेची अखंड विश्वास दवरूंक जाय असली समेची कृपा तांचे मागून घेवया तुमचे जबाब समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन दवर समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन बर आमच्या कुटुंबांत वाड्यांतल्या पिर्गेजींतल्या समाजांतल्या सर युवक युवतीक तुज्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर पवित्र सभेंत निस्वार्थी वावर बेटमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन वर सामाजीक वावरांत फ्रियाल आसच्या आमच्या युवक युवतीक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर मुखेलपण घेवन समाजांत अर्बेन करच्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर तुज्या शेतांत येजक धर्मीक संघ तरबेज सोडच्या सर युवजनाक तुज्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर पवित्र सभेंत सेवा दिवच्या तरण्या येजक धर्मिकांक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन वर केंतेरी बरे सदन करच्या आमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर बेकार आसच्या सर युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर जिवितान शेवटनातल्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर वारसोव्यांचे गुलाम जाल्ल्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर सारकें मार्गदर्शन नासता आसच्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी सर्गींच्या पोषक शोषण आनी बलात्कार वळख जाल्ल्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर माध्यम जाल्यांनी बंद जाल्लेल्या आमच्या निर्भाकी युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या बर लैंगिक शोषण वळख जाल्लेल्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर मागण्यांत आसक्त असलेल्या आमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सक्रापाती आकर्षण नातलेल्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर राखण वर जिने संगतीन मनातल्या आमच्या युवजनाक समिया तुजे सक्तेन बर आनी सर्गींच्या लग्न बेस जोडूंक तो जिवंक त्राण भोगच्या आमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या बर आपल्या शिकपांत आसच्या आमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या वडिलांक वचे जावन आसच्या आमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या बर व्यवहारांत नश्टान संपडल्या आमच्या युवजनाक समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या बर जिवितांत सरकी विंचोवन घेवंक निर्धार घेण्यातल्या आमच्या युवजना पासत समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सहजतेच्या हेर जातीच्या मग पासत संपडल्या आमच्या युवजना पासत समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या बर तुझ्या पवित्र विरोध वावरच्या आमच्या युवजना पासत समिया तुज्या सक्तेन बर आनी सर्गींच्या जिनियंत सलवण ददस पर जावन
मानसिक जाल्यार आमच्या युवसना पासत स्वामी हांव तुज्या आसक्तर सर्गींच्या नैतीक मौल्य आनी सता विरोध जे आमच्या युवसनाक स्वामी हांव तुजे सक्तीन बर आनी शिवतांका राखण बर वय आमच्या सर युवसना खातीर आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबां आसल्या सर आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया स्वामी आशिर्वाद तांचेर मागया तस स्वामी जेसू ह्या उण्या रुपार आसता तो स्वामी आमचेर आशिर्वाद केलो तस स्वामी आमी सर्वांचेर आपलो पवित्रत्व धडोवन दी ताच्या देण्यान तो नेटोवन दी तातूंत आमकां स्वामी समर्पण दिवया त्याच पवित्रत्वाक आमच्या मदकांत आपोवया आनी तोच पवित्रत्व आमकां ताच्या देण्यांनी बरोवन दी म्हणून मागया दैवीक कृपेचे आत्म्या वेगीच आमचे देवून ये वेगीच आमचे देवून ये वेगी ये लागीं ये कृपेन भरून ये दैवीक कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवून ये कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवून ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरूक ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरूक ये वय पवित्रत्व आमचे देवून ये पवित्रत्व तुजे कृपेन आमकां भर तुज्या मजतीन आमी आमची जिवीत तुका सायन्स बरी देवाच्या मोगान जिवंक जाय कृपा आमकां दी पवित्रत्व आमचे देवून ये पवित्रत्व दैवीक मोगाचे आत्म्या तुज्या मोगान आमकां बर वेगी ये लागीं ये मोगान आमकां बर पवित्रत्व मोगान आमकां बर दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूक ये वेगी ये लागी ये मोगान भरूक ये वेगी ये पवित्रत्व आमचे देवून ये पवित्रत्व मोगान भरूक मोगान आमकां बर पवित्रत्व ये पवित्रत्व आमचे आमकां जाय तुजे सकत आमी आस्कोच पवित्रत्व दैवीक सक्तीच्या आत्म्या तुजे सक्तीन आमकां बर पवित्रत्व वय आमकां जाय तुजे सकत आमकां जाय तुजे मजत वेगी ये पवित्रत्व तुज्या लागीं ये पवित्रत्व तुज्या सक्तीन आमकां बर पवित्रत्व दैविक सत्याच्या आत्म्या सत्तेन भरूक ये दैविक सत्याच्या आत्म्या सत्तेन भरूक ये वेगी ये लागी ये सत्तेन भरूक ये आमचे देवून ये वेगी ये लागीं ये लागी ये आमकां जाय तुजे सकत भरूक ये तुज्या सक्ती बीन आमी कितेंच करूंक जायना आमच्या वरवीं आमच्या युवजनांचे देवून ये पवित्रत्व आमच्या युवजनांचे देवून ये पवित्रत्व तांकां जाय आसली मदीक उजवाड तांकां दी थंय जावन आसा उजवाड दैवीक उजवाडाची आत्म्या तोच उजवाड आमचे देवून ये दैविक उजवाड आत्म्या जन्वायन भरूक ये वेगी ये पवित्रत्व वेगी ये लागीं ये पवित्रत्व तुज्या प्रकाशान आमकां बर पवित्रत्व वेगी ये लागी ये सोलून भरूक ये तुज्या पवित्रत्व्यान आमकां बर पवित्र आमचें जिवीत तुज्या पवित्रत्व्यान प्रकाश आमचें जिवीत प्रकाश जावन दी पवित्रत्व्या जिवीत दिवच्या आत्म्या जिवीत भरूक ये जिवीत दिवच्या आत्म्या जिवीत भरूक ये
वेगिये लागिये जीवित दिवकिये Voi poitatmian, तुझे रसा जीवित आमका जसं जीवितों समान दिसताय आमचे देवनीय poitatmian लगिये poitatmian सता नित्यच्या आत्म्या आमका सत शिकय आमका नित्य शिकय poitatmian सता नित्यच्या आत्म्या आमका सत शिकय वेगिये लगिये नित्य शिकवण आमका सलाय सुनिया नितीच्या आत्म्या सरशिकूंक वेगिसिये सता नितीच्या आत्म्या सरशिकूंक वेगिसिये वेगिये लागिये नितीन सोलोकिये वेगिये लागिये नितीन सोलोकिये वेगिये लागिये नितिन सोलोकिये वेगिये लागिये नितिन सोलोकिये हालेलुया 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 आमचे जीवित हालेलुया हालेलुया आमका समेत समर्पण देवया आमचे सगळे जीवित समेत समर्पण देवया ह्या सक्रमेंत असतो तोच समी जेजू ह्या उड्या रूपार असतो तोच आमचो सोडवणदार आम्हा सर्वांचेर आशीर्वाद घालून दी आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालून दी आमच्या कुटुंबाचे पिरगेचेर आशीर्वाद घालून दी आमच्या पिरगे आसल्याचेर प्रायवंताचेर आशीर्वाद घालून दी आमच्या पिरगी आसच्या सेर पेडेंसांचेर आशीर्वाद घालून दी सेर युवजनांचेर भुरग्यांचेर सेर कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालून दी आमकां समेत समर्पण देवया येद्या व्हडा सक्रमेंत आमी गीत करया आनी समेत आशीर्वाद आमकां समेत तयार करया येत्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वणवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती सांग पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावडता आमेन. प्रार्थया हे देवा विचित सक्रमेंत काल तुवें कश्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुज्या सोडून सफल जावन आमचें तें आमी बघ सरको तुज्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां फवक तोंची येता रसवर सलयता ससनाच्या ससना आमेन. उभी रावया
सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदांच सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदांच सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी आता सदांच बऱ्यान तीन पटी व्हडल्या ताळ्यान म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदांच सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदांच सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदांच आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदांच हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सभी दोन ताळी भेटिया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबडीनो जेवणाचेर आशीर्वाद मागया समेचे नावी आम स्वादार आणि रसला सर्गांनी सर्वीस पाव तुमचे सगळे आसूं तुमच्या इसरासून प्रार्थना सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका गांधितां हेच्या ह्या शुक्राराच्या दिसा नव्यान असो दुसरो दीस आचरण करूंक आमकां तुवें फोव केल्ल्या पासून ह्या पुंतळार येवन तशेंच माध्यम मुखांतर हांगासर मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन करून तुजी कृपेची बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका मेरकां दितां आतां आमी जेवणाक आयतें जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां हें जेवण दान करून हें जेवण तयार करून दान दिल्या समेज दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या पवित्र काळजा वाड्याकारांचेर आनी तशेंच तांकां सांगात दिल्या समेज तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजे कृपेच्या बेसांवांनी तांकां मर तांच्या दान आसोनी मावंटी सफोळी तेच मापान तांकां पाटी मेळो कर हें जेवण जेवच्या आमार एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावळीक ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या काणा खातीर निरंतर वावुरशें कर म्हणून आमी मागतां हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी येता आनी रास करता सस्ताच्या सस्ताक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मगर बाबडीनो आतां निमाणे गीत जाल्या उपरांत तुमी सकरवाणी जेवणाक मिनी हॉला हेचे थंयसर तुमी जेवण स्विकार करचें कोणाक कुडीच्यो गरजो तितसूंक आसात थंयसर वॉशरूम आसा थंयसर वेचें थंयसर तुमी वॉशरूम यूज करची पूण थंयसर उदक टॅप बंद आसा बीन पळया तुमी यूज केल्या उपरांत टॅप बंद करा उदक लीक जायनातलें बरी तुमी पळया आनी तुमी सहकार दिया पिवच्या उदकाचें मांडावळ थंयसर आसा बितरीकतनांत हॉला लागीं आसा उजव्याक थंयसर तुमी पिवचें उदक वापरचें थंयसर हात धुवचें तोंड धुवचें न्ही मगाच्या बाबडीनो भोव भक्तीपणान मिसां नव्यान सक्रामेंताचें आराधन वांटिली जावन सुमेचीं बेसांवां जोडून घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आनी सगळे देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या बाप जॉर्जी एसविडी तुमचो इमानपूर्वक उपकार वावरता देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता विलियम तुकाय देव बरें करूं आनी तुकाय देवाचें आशिर्वादां देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या नित्या दरवाड्याकारांक देव बरें करून अभिनंदन आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं मगाच्या बाबडीनो फाल्यां परत आमी सांगाता मेळया सकाळी 10:15 ते 10:30 मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन आनी सुमेची कृपा जोडया हर एक दीस नव्यानाक येता म्हणलो निर्देव करून निचेव करून एक ते सावन दवरून हें नव्यान करया हर एक दीस हांव नव्यानाक येतलीं हर एक दीस हांव नव्यान करतलीं आनी म्हजें येते साव जोडून घेतलें म्हणल्यार त्या देयान एक नव्यान करूंक आनी देवाची आशिर्वादां जोडूंक तुमकां आपण दिता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया उपकारी काळजा दिनवाशी मोनान सोम्या कर गाविव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वर उपकार तसो बावळ्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कर गाविव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वरत्या उपकार तसो बावळ्या मोगाळ पुत्रा सवे अवकार मरे आशीर्वाद देव आमकां भगिनी कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देव आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन